काले म्हणटा पोदून आनी मोदून न्ही हय ती काल्याक आसा ती कोणूय पोदून जावंक जायना मोदून जावंक जायना कोण जबाबदारी कोण घेता तांणी मात्र आल्तारीच्या मुखार येवचे पयले त्या दारा वगळा विसरता पोदून मोदून कोण विसरता बेश्टे न्ही जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो पोदोर न्हू पूण म्हळ्यार कोत्ता न्ही पोदोर न्हू म्हळ्यार कोत्ता म्हणे काले म्हणटा पोदोर आनी मोदोर न्ही हय ती काल्याक आसात आं वाद धरून गे मागीर न्ही आतां बौद्ध दिता आसतना थंय पोदोर मोदन आसात न्ही गे क्रिस्म जाता आसतना आनीकले कोण त्या भुरग्यांच्या खांद्यार एक हात धरतात न्ही गे काजर जाता आसतना दोग विटनेस आसात हय मू काल्याक आं म्हज्या मोगाळिश्टानो आमच्या जिवितांत एकंपनीमेंट जाय सांगातपणाचे किसड एकंपनीमेंट म्हळ्यार आमकां आमच्या पैनार आमकां समजोवंक वाट दाखोवंक एक मनीस जायच तुमी आयचें पयलें वाचा पळया गे धर्मदूताच्या कृत्यांत पावलूक मारतात पावलूक मारले उपरांत ताणें चिंतलें तो मेला म्हणून पूण ताचे शिस सांगात येतात आयलें तो उठ्ठा आनी तो ताका मारला ताका तांणी अशें केलां तशें केलां कांय म्हणना पूण कितें करता पावलो पळया गे भवार्थांत तीर रावंक उत्तेजन दिता उत्तेजन शब्द भोव गरजेचो आमच्या चलत्या जिवितांत जावंक बरो आमचें सादें जिवीत आमी घरा जिवोवचें कुटुंबा जिवीत जावंक बरो आमी हांगा धर्मीक जिवीत जावंक बरो ह्या सर जिवितांत आमी कितें आसा उत्तेजन गरजेचें ताका म्हणटा हांव एकंपनीमेंट उत्तेजन कित्याक गरजेचें जिवितांत उणेपण आसात आमी पडटा जावंक बरो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी पडटा जावंक बरो उणेपण आसा जावंक बरो कश्ट येता जावंक बरो असल्या संदर्भार आमी कितले मापान भावार्थान तीर रावता तितलें आमचें जिवीत आमी जिवंक शकता जर आमी भावार्थान तिरासान जायना आमचें जिवीत जिवंक भोंगाचें जाता कश्टाचें जाता आनी असल्या संदर्भार इगर्ज मध्ये ताच्या चिंतपांनी ह्या जानवायांनी आमकां हें पोदोरपणाचें अवकाश दिता कोणूय पोदोर जावंक जायना मोदोन जावंक जायना कोण जबाबदारी कोण घेता तांणी मात्र ताकाच एकल्या क्रिस्तांवाक अन्येकल्या क्रिस्तांवाची जबाबदारी आसा ताणें एका क्रिस्तांवाक ताचें क्रिस्तांवपण जिवोवंक उत्तेजन आनी प्रेरण दिवचें ताका ताचे वांचलाके आमी वचया पळया गे सोमी आनी थोड्याच वेळान निमाणें जेवण करता निमाणें जेवण घडयल्या उपरांत पांचशांवाक वेता आसा आनी असल्या संदर्भार सोमी कितें म्हणटा ओहो म्हाका जुशी मारतात अशें म्हणटा की ना उतरां म्हळ्यार सोमेजी हांव तुमकां समाधान दितां म्हजें समाधान तुमकां दितां हांव फाटीं वेतां परत येतां तुमी म्हज्या मोगांत रावा हें उत्तेजन आमच्या चलत्या जिवितांत कितें जाता कालें जाल्यार जालें सायबा आनी कांय ना म्हजें जिवीत गेलें तें जालें हांवें म्हजें घर गेलें तशें गेलें अशें केल्ल्या उपरांत कितें जाता नकारात्मक सकत आमच्या कुटुंबा जिवितांत येता धर्मीक जिवितांत येता आनी आमी पडटा आनी त्या पडणेंतल्यान वयर येवंक आमकां जायना ताकाच आल्तारीच्या मुखार येवचे पयलें त्या दारा वगळा विसरता पोदोन मोदोन कोण विसरता बेश्टे न्ही त्या भुरग्याक भावार्थांत जिवाळ रावच्याक उत्तेजन दिवच्याक ती पोदोन मोदोन आसात ताचे उपरांत क्रिस्मसाचो संस्कार घेता आसतना बेश्टे नांवा खातीर हात दवरचो न्ही बगार तें भुरगें त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन फळांनी वाडत वेता म्हणल्यार हांव साक्षी जावन हांव उत्तेजन दिवन ताच्या सांगाता चलतली या चलतलो म्हणल्यार बरोवशें ताच्या खांद्यार हात दवरतात तशेंच काजारी सक्रामेंत घेता आसतना हांगा ते विटनेस बेश्टें रावनान सायन घालूंक न्ही बगार तांच्या जिवितांत आमी तांकां सहकार दितले म्हूण आमी सांगाता मेळटा जर आमी याज्ञीक कोणाचे संस्कार घेता आसतना आमचो प्रोविन्शियल म्हणटा वय लोकांची मत घेतल्या उपरांत हांव तांकां विसरून काडटा म्हणटा आनी ती जबाबदारी घेता म्हणजे आमच्या आत्मीक पैनांत आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां एकंपनीमेंट जायच
आनी तदाळा आमी आमचो भावात जिवंक शकता, आमचे जिवी जिवंक शकता. आनी तें आज आमकां सोमी आपयता. आमच्या हातान दिली जबाबदारी सारके रितीन सांबाळून सोम्या लागचो आदार मागया. आमेन.